आशिल्ले हांगा सध्या कितें आशिल्लें आनी कितें ही आमची बरीच वर्सापासून आमची शाळा आज बंद आसा शिलवाड्या ह्या भागाचेर आनी ज्या वेळाचेर हांव जेन्ना आमदार जालो त्या वेळाचेर ह्या सगळ्या वाड्यावयले ग्रामस्थ हांवें एकठांय केल्ले आशिल्ले आनी कितें संकल्पना आसा हेजे संदर्भान एक विचार प्रस्ताव तांचे मुखार मांडिल्लो आशिल्लो आनी ही शाळा जर आमी आज हात जर घालना जाल्यार म्हाका दिसता शाळा पावसान पडपाची परिस्थिती अशी आसा। आज ह्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या श्रमदाना भितर आमचे आदरणीय हांगसर आदले गुरुजी आहा बेतोडकार सर ताणेन सुद्दां ह्या शाळे बद्दल आदर प्रेम आणि ही शाळा तशीच उरची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजेर सगळीं जी झाडां झुडपां जी जाल्लीं आसात ती आज श्रमदानाच्या वरवीं आज आमी क्लीन निव्वळ करपाचें ठरलेलें आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे शाळेचेर जी पाळां मुळां जी आयिल्लीं आसात म्हणजे काटेरी पाळां मुळां आयिल्लीं आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्यो थोड्योश्यो वॉलीचेर आमचे बेनली जी आहात पळय न्ही त्यो थोड्योश्यो जाल्ल्यो आसात आनी म्हणूनच तो लोड येवन एखादो थंय चिऱ्या भितर एक वेर गेल्ली आसा ताका फूट पडिल्ली आसा आनी ही प्रसंग आनी चड न जावच्या कारणान आज ही शाळा पयलू निव्वळ करपाची मागीर ताजें रूफ कितें गेलां तें पळोवपाचें स्वता आमी रूफ त्याच प्रमाणे ही जी शाळा जी आसा ती शाळा जशी पयलू आशिल्ली तशी करपाचो एक मानस एक निश्चय ह्या ग्रामस्थ आनी खास करून ह्या शिलवाड्याच्या वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांनी केल्लो आसा ज्या वेळाचेर एक आपले शाळे विशीं आपुलकी ज्या शाळेंतल्यान सगळे शिकिल्ले आसात आनी त्या शाळेंतल्यान शिकून आज मोठ्या मोठ्या पदाचेर पाविल्ले आसात त्यांची आज जबाबदारी आसा ही कुळागरां सारकेली एक शाळा आसा ते शाळेचें महत्व कितें आसा पण त्या शाळेन जे शिकिल्ले आसात आनी जाका शिक्षणा विशीं आदर आसा जाका शिक्षणा विशीं प्रेम आसा आनी जाका शिक्षण ही तेजी थर्स्ट एरिया जी आसा पळय न्ही ताका तेजें चड महत्व कळटा आनी म्हणूनच आज ठरयलें की आजच्या ह्या दिसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी शाळेचे पयलू सरावंडींग निवळ करपाचें शाळेर जी गेलां तें पळय आनी जशी कशी जाता तदनंतर काही गोश्टी आमी मुखार वचपाचें पावल मारपाक थरलेलें आसा। ओके हांगा कितें शाळात बी उबारपाचें तसो कितें हें आसतलें विशय 2-3 प्रस्ताव 2-3 आहा ग्रामस्थांक कितें जाय तें दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा। एक म्हणल्यार ग्रामस्थांक किंवा आमचे महिला खूब आसा त्या महिलांक जर ह्या शाळे विशयी जर कितें करपाक जर जाय तांकां स्वताच्या पांयाचेर म्हणोया किंवा लायब्ररी म्हणोया किंवा आमकां जिम म्हणोया किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो कितें एन नंबर ऑफ ऑप्शन तांच्या खातीर ओपन आहा तांच्यांनी फक्त आमकां सांगपाची गरज आसा ज्यो काही गोश्टी कितें आहा कारण येदी व्हडली वास्तू आसा ती वास्तू जर पडली जाल्यार मागीर ताका मोल कांय उरपाना आयज ताजे पारे बिरे सगळे बरे आसात सगळे खिडक्यो बिडक्यो सगळे बरे आसात आनी म्हणूनच आमी तांचे पयलो फुडाकार घेतिल्लो आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी ही शाळेची डागडुजी करपा खातीर आमी काम हातान घेतिल्लें। तुमी बी हांगासर आयज जे गांवचे लोक आसा तेंच्या भितर मिक्स कशें आसा आमदार ह्या नात्यान आनी शाळे विशयी म्हाका खूब प्रेम आसा आपुलकी आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें जर थोडोसो म्हागेलो जर टायम जर दिलो जाल्यार ह्या ग्रामस्थांक खूब मोठी एक उर्बा येतली हें म्हाकाय खबर आहा आनी म्हणूनच आमी हें सगळें काम करून आयिल्ले मनीस जावन आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या ग्रामस्थां बरोबर थोडे क्षण थोडो वेळ थोडे एक वर 1.5 वर घालचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवूय आनी हें काम आमी ल्हानपणा पासून करीत आयिल्ले आसात वडसप ते निवळ करप फातर उबारप चिरे उबारप हें आमकां कितें नवें न्ही पण एकूच एक हें आसा की ह्या वास्तू विशीं आमकां प्रेम आसा आनी त्या प्रेमाक पोटा पायी हे सगळे ग्रामस्थ आज आयिल्ले आसात तांचें हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता कारण ताणीन हो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो आनी ताणेन निर्णय घेतलो कारण ग्रामस्थ जेन्ना इतले विजील आसतात ग्रामस्थ जेन्ना इतले तांकां आपल्या वास्तू विशीं पडिल्ले आसात त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां हातभार लावन मुखार जेंका ज्यो कितें निर्णय घेवपाक ते आमी करपाक शकता। ओके थँक्यू करबाब तुमी एक गुरुजी जावन आसात कशें दिसता की आयज एक शाळा खंय तरी बऱ्या वर्सांची जी आयज स्वता जे तुमचे आमदार आसात ते बी हांगासर येवन सहभागी जाल्ले आसात ही जी वास्तू जी आसा ही निवळ करपा खातीर आनी कितें तरी वेगळें कितें तरी हांगासर घडोवपा खातीर अशें हे अत्यंत चांगलं एकदम बरें काम आसात कारण कित्याक आमचे गांवची शाळा म्हणजे एक प्रतिश्ठेचो भाग तो आनी सद्या ही शाळा भुरगीं कमी आसल्या कारणान सद्या दुसरे कडेन भुरगीं वतात दुसरे सावयचे शाळे म्हणटकीर ही जर शाळा आतां महिला आसात तांकां मिटिंगो घेवपाच्यो आसतात
किंवा समज खंयचे कुटीरोद्योग जर करपाचे आसतात, सरकारच्यो योजना आसता त्यो करपा खातीर हे जर 2 रूम आसा तेच प्रमाणे हांगासर योगाचे क्लास घेवपाचे. हांव एक टिचर असल्या कारणान आतां सुद्दां हांव आमचे सावू एरियेचे सगळे शाळांनी आठवड्याक एक दीस 4-5 शाळा घेतल्यात आनी तेंगे भुरग्यांक योगा आनी योगा हो अत्यंत आवश्यक आसा. कारण सगळे जगान 21 जुनाक आमी योगा डे करता आनी 364 दीस आमी कांय करिना. ते योग्य न्हू. कारण सगळे 150 देशांनी योगा स्विकारलेलो आसा आनी तेजो एक प्रचार जावचो आनी ह्यो शाळेक ते क्लास घेवपाक मेळचे अशी म्हाजी एक इच्छा आसा. आनी ग्रामस्थ सगळे एकठांय जाल्ले आसात म्हटल्या कारणान ती जर वास्तू मेळ्ळी जाल्यार खूब बरें दिसतलें. कारण कित्याक म्हाका भुरग्यां वांगडा आवडटा. समज महिलांचें आरोग्य खूब गरजेचें आसता. बरोबर. कारण महिला कितें करतात, सगळे कुटुंबा खातीर आपलें आयुश्य वेचता पण स्वताचे आरोग्या कडेन काळजी घेनात. ते खातीर तांकां योगाचे क्लास घेवपाक आमकां वास्तू मेळटली अशी आशा धरून सगळे जाण आतां ते कामाक लागलेले आसात. तेच बरोबर महिला ग्रूप 2 आसा तेंचे वेगवेगळे एक्टिविटीज जे आसात ते चलोवपाक मेळचे अशी म्हाजी इच्छा आसा. ओके, आम्ही ऐकलं त्या प्रमाणे पहिली भरपूर कष्ट करून ही शाळा जी आसा ही उबारलेली कितें कारण आयज खंय तरी एक जे भुरगीं आसा ही खंय तरी प्राथमीक शाळेंत शिकोनूच आयज खंय तरी मुखार सरलेलीं आसात. तेन्नाचे दीस कशे आशिल्ले आनी आतांचे दीस कशे आसा इवन शिक्षणाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार? तेन्ना स्वकश्टान भुरगे शिकलेले असल्या कारणान कितें जालें की तांकां स्वावलंबन म्हणजे कितें हें जालां. आनी आतांचे भुरगे कितें जालां, आतां आमी चलत 2-3 किलोमिटर वचून आमी शिकताले आनी आतां प्रत्येक जाण टू व्हिलर जाल्ल्या कारणान प्रत्येक भुरग्याक चलपाची पयली संवय मोडल्या. प्रत्येक वस्त तांकां जाय म्हणटा ती दितात. स्वकश्टाचें सगळें तांकां म्हत्वूच ना जाल्लें आसा. ते कारणान सगळे परत कितें जालां, मोबायल आनी टीव्ही ह्या मोबायलान जास्तीत जास्त भुरग्यांक ते मोबायला पासून तांकां पयस दवरपा खातीर वेगवेगळे कॅम्प हे ते अशे योगा बीन जर हें करीत जाल्यार ते बरें आसात. नाजाल्यार हेजे फुडले पिढीचे धोकादायक अशे जागतीक संघटनेचे डॉक्टरांचें मत आसा. ओके, थँक्यू. ओके. तुजें नांव कितें? दशरथ बेतोडकर. ओके. शिलकर बाब, ही जे आयज शाळा जी तुमी आयज गांवच्या लोकांनी मेळोन जी निवळ करपाची ठरयल्या आनी तुमच्या बरोबर पिरोळ मतदारसंघाचे आमदारूय बी आसात, सो ही कितल्या वर्साची शाळा आनी ह्या वास्तून कितें अशें आनी कितलीं वर्सां शिकलीं भुरगीं? 1991 ही शाळा बांदली गेली. हय. ही श्रमदानान बांदली गेली. गव्हर्मेंटान फक्त टेंडर पास केले उपरांत खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सामान हाडपाक तयार नाशिल्ले. म्हणून विद्याधर सिरकले घराडे रस्तो थंयच्यान सगळे लोकांनी जवळ जवळ 28 ट्रक लोड हांगासर माथ्यान पावयले आनी शाळा उबी केली. कित्याक उमेद आशिल्ली तेन्ना भुरगीं आशिल्लीं आनी 2 वर्गांची शाळा बांदली गेली.